आज गुरुपौर्णिमा गुरु शिष्याच्या नात्याचा उत्सव। दर वर्सा जावपी 3 दिसाच्या गुरुपौर्णिमाच्या उत्सवात लाखो साई भक्तांची उपाट गर्दी पळोवपाक मेळटा। साई नामाच्या जयघोषान शिर्डी नगरी सध्या दुमदुमता। शिर्डीत गुरुपौर्णिमाचो उत्सव आसून साईक गुरु मानपी लाखांनी भक्तगण साईचे दर्शन घेवपाक शिर्डीत दाखल जाल्यात। देवळाची फुलांची सजावट आणि लायटीची विद्युत रोशनाई पळोवन मन प्रफुल्लित जाल्या बगर रावना। आज उत्सवाचो मुख्य दीस आसून काकड आरती जावन साई प्रतिमा, विणा आणि पोथीची सवाद्य मिरवणूक काडली। देशांत आयिल्ले कोरोना संकश्ट ना जावं, हुंवाराची परिस्थिती बेगोबेग नियंत्रणात हाडची म्हूण भक्तांनी प्रार्थना केल्या आणि गुरुपौर्णिमाच्या दिसा साईचे दर्शन जालें म्हूण मन प्रसन्न जाल्ल्याचे भक्तांनी सांगलें। आज उत्सवाचो मुख्य दीस आसून काकड आरती जावन साई प्रतिमा, विणा आणि पोथीची सवाद्य मिरवणूक काडली। देशान आयिल्ले कोरोना संकश्ट ना जावं, हुंवाराची परिस्थिती बेगोबेग नियंत्रणात हाडची म्हूण भक्तांनी प्रार्थना केल्या आणि गुरुपौर्णिमाच्या दिसा साईचे दर्शन जालें म्हूण मन प्रसन्न जाल्ल्याचे भक्तांनी सांगलें।